जगभरात कच्च्या मालाची किंमत वाढिल्ल्यान या सप्तकात चवथे फावट इंधनाच्या दरात प्रत्येकी 80 पैसे लिटरान वाढ केल्या। जाल्यार गोंयांत पेट्रोलाचे दर 100.75 रुपया आणि डिझेल 90.64 रुपयाचेर पावला। हो आंकडो आता फक्त 100 पार करपाचो उरला। रुपया डॉलराचो एक्सचेंज रेट, कच्च्या तेलाचो दर, जागतिक घडामोडी, इंधनाचे वाढपी मागणी आणि हेर घटक इंधनाचे दर निश्चित करतात। प्रति बॅरल 82 US डॉलरावयल्यान प्रति बॅरल 117 US डॉलराचेर पावनय इंधन कंपन्यांनी फाटले 137 दीस जाले इंधनाच्या दरात सुधारणा करूंक नाशिल्ल्यान ताजो पेच आता गिरायकांचेर आयला। रेटिंग एजन्सी मूडीच्या म्हणण्याप्रमाण वेंचणूक काळात इंधनाचे दर तशाक तशे दवरल्या कारणाक लागून भारतातल्या शासकीय इंधन विक्रेत्यांनी 2.25 US बिलियन डॉलर इतलो महसूल बुडयला। इंधनाची मागणी पुराय करपा खातीर भारत भायल्या देशांतल्यान इंधन आयात करता। देखून जगात चलपी वातावरणाक अनुसरण इंधनाचे दर निश्चित जातात। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365।